तुझ्या हाताचे ताट हरपताना शेवट तुझ्या हाता दुडी येता हे तुम्हाला खरं सांगता मागवी फोडी मार मागाटा सदा तसंच चालू आहे कारण जग पहिला सदा सदाच्या जातात पैसे आईला पुरा मुली हातात दुडू आहेस सर तुमच्या हातात दुडी येतरी आमच्या हातात थोड्या घाले त्या स्वतः सायकल गेले आता समजी एक बुलेट घेता बुलेट घेता जाणं तू बुलेट चला पहिली घेता मध्ये चलोबा शिकता पहिली म्हणजे घरकाने मला घरात एसी आणि एसी कार घेऊन दे आणि जरी तर दुडवून दे शिवाय बुलेट साहेबा कास पट्टे बरे होणे बरे प्रो मग बुलेट घ्यायच्या बेटी त्याने आयला डिवाइस पे नसं असं देऊ ना अरे वो डिवाइस पे मला फक्त आदल्याच घेऊन असा आपण खावतो ना आणि आमका खाऊन घेतो ना होय सर अरे हे वेळा काही नसताना आणि खावी नसताना काय जायना पण खबर तू जाणार 25 लाख रुपये दिले मिनिस्टरात पीआय पोस्टमॅन अरे 5 लाख कळत जाऊ ना माझ्या अजून होय नो काल रिक्षा स्टँडवर बसून तुम्ही एका रिक्षा कराचे चपट मारला नो येस सर कित्याक भाई सर तो पहिले म्हणजे अंगार राहिलो सर तो तुझ्या लागीन प्रूफ असा ना सर तांचे लागीन प्रूफ असा ते मोठे घेऊन पोलीस स्टेशनार येऊन घेताले वाटेर हांवें ताचे कॉम्प्रोमायज करून हांवें ताका परत घरा धाडले कित्याक ते गरीब रिक्षेकाराचो कित्याक सतायता तूं सर ते इलिगल भाडी मारतात सर ते इलिगल म्हणजे सर ते भाडी मारतात तो स्टँड तांचो न्हय सर तो लुगार तुजो ना सर गव्हर्नमेंटाचो गव्हर्नमेंटान कंप्लेन केला ना सर गव्हर्नमेंट फक्त तुजो एकल्याचोच तांचो न्हय गव्हर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल जाणा न्हय तूं हे आमचे गोंयकार भाव होय आमचे गोंयकार भाव ते सांगला ताणी म्हाका तुवें ताचे तापट कित्याक मारला ते तुजे गोरकांनी घरा लागीन पावून ताणें तुजे गोरकांनीच्या लागीन दुडू घेतलेले म्हणून न्हय तुवें घेवन दिलो तो रिक्षा ताका हा तुजे पूण ते लोकांचो हप्तो घेवन तूं घेता न्हय सर सर कितें उलयता सर तुम्ही हप्तो हांव घेता सर सर तुका प्रूफ जाय तुका प्रूफ जाय केन्नाय तरी तुवें म्हाका फोट मारला नो सर आयज मारतलो नो सर तो हप्तो घेता न्हय घेत सर अरे कितें उलयता रे तूं मी आता सांगलो ना सर जोय समाज स्वता जात म्हूण ते दे सर 25 लाख रुपये दिले सर मिनिस्टराक 25 लाख रुपये मिनिस्टराक दिलेले रिक्षेकाराक आनी मोडकेकाराक न्हय वसताचे लागीं हप्तो घेवन कोणी ते दिसभर वतान रावन भाड्याची वाट पळयत रावता केन्नाय केन्नाय एक पासून भाडे मारी नासतना परत घरा येतात पूण तूं येनो काबा जातोच तुमकां गव्हर्नमेंटाचो पगार येतो तांकां पगार कोण दितलो आमी जायते पावट आमी रस्त्यार उबे रावन मोटरसायकल पायलटांक रिक्षेकारांक तालाव दितात केन्नाय तरी आमी एक प्रायवेट कार हाडून तांचे लायसन्स तांचे डॉक्युमेंट तांचे इन्शुरन्स आमी चेक केला पूण सर कांय ते फक्त गरीबाकूच कित्याक कित्याक ना आता तुझे लागीन असा म्हाका जबाब दिवंक हे गरीब चोरी पासून करता जाल्यार आपले पोटाचे भुकेत पासून करता आणखी एक विकनेस आपल्या लागीन गॅस काही आसूं न्हय गॅस काही एकटावचे खातीर चोरी करता काय केला ताका करूंक हॅलो वास्को पोलीस स्टेशन केन्ना ओके 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 आताच ओके सर एमपीटी सरकार कडेन एक्शन जाल्लें हांव आतां हांव येता ना तर तूं ताचे कॉम्प्रोमायज करून ताचे लागीं आनीक सोडयतलो सर गाडी भायर काड या चल सुण्याची शेपटी ती नळ्यापासून घातल्यार उबी जावंक येता केन्नाच ना पण डिवायस खूप ट्राय करता म्हाका मागून ट्रान्सफर मारून पूण मिनिस्टराक जाय हांव हेच पुलीस स्टेशनार मारलो तो मिनिस्टर आसलो पळय केन्ना बसून जाय हे म्हजे हाताचे टाट परत खावपाक लागले मरे कॅप्टन अजून येवंक ना तर मॉर्निंग सर पण तुम्ही हांगा तरी कित्याक गेले कंप्लेन करूंक ना सर कित्याक गेले
सर आम्ही आलेले सर एक भाडेकार म्हज्या रिक्षान हे बॅग विसरून गेला हे बॅग तो हांगासर कित्याक घेवन येयला तो तुगेला कितें बॅग तो मनीस जरूर आसलो आपले बॅग फॉलो करून चलो तेच सांगलेलें हांवें ताका तो हांवें कितें अरे राव रे म्हाका सर हे बॅग अरे हे पुलीस स्टेशन डिस्टर्ब नाही लोकांची शेलेली बॅगा करून चल अरे सर सर या बॅगान दुडू आसात सर एकदम बरे केले तुम्ही हा ते गुरुवारच्या त्याच पोलीस स्टेशन आणून देऊन लोकांची शेणलेली पिळली जाणार पुढे चालून पोलीस स्टेशन घेऊन बरं आता तुम्ही वाचा हा पुढे किती करून जायचोय ते आता आम्ही करता चला चला अरे हे तू काय आला सर हे पैसे किती पाहिजे चला आदल्याची बिल्डिंग जरी तर तुझ्या हाताचे टाट खरपाचा झाल्यार तुझ्या हातान धडू जरूर येतात म्हणून